आज म्हणजे बांबोलीम हायतवालाच्या सायडीक हायताच्या हॉटेलात दोन्ही सायडीक क्रिक्स जाले ते इन्स्पेक्शन आले लास्ट टायमूय इन्स्पेक्शन आले पूण CRZ आनी WRD येवन कॅन्सल जाले पूण आयज सेफ जाला दोन्ही ऑथॉरिटीज ना सो आयज तुमी परत तरी स्टार्टींग केला इन्स्पेक्शन घेतला पॉयंट सगळे कितें मेजरमेंट्स आहा सगळे घेतलेले आहा आतां चालू आहा सो तेजे उपरांत आपलो रिपोर्ट सबमीट करता म्हणजे एक कंप्लेन केला ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले 6 म्हयने उपरांत हाडले आतां तेका इन्स्पेक्शन जाल्लें लास्ट टायम 2-3 म्हयने पयलीं इन्स्पेक्शन जाल्लें तें कॅन्सल जालें सो आतां पळय तेजे रिपोर्टाक कितें परमिशन आहा ती कित्याक WRD लागता परमिशन तेका CRZ लागता परमिशन सो तेका लागून चाललेलें आतां पळय कितें परमिशन सबमीट करता तिका कितें ऑब्जर्व केलें तें मातशें थिंगा आतां पळय लास्ट इन्स्पेक्शन गेला तेन्ना रोड बारीक आसा आतां थिंगा ऑलमोस्ट 8 मिटराचें इन्स्पेक्शन करून 4-5 मिटराचो रोड ऑलरेडी बिल्ड केलो कंप्लीट तें सांगलां तेणी म्हणटा ते म्हणटा पळय की लोकलांनी सांगलेलें बांदून घेवता लोकलांनी सांगलेलें आतां तेणी केन्ना बांदलेलें केन्ना हें सगळें आतां न्यू करता ते आनी CRZ लागता आतां लोकलांक लागून आहले जाल्यार तुमी पळयलें हे वॉल आतां हेच्या नुस्तेकार फाल्यां ओन्ली वॉल इतलें कॉन्क्रीट वॉल घालून तेका फाल्यां कितें जातलें सॉयल इरोशन जायत ताका दिसता तें डिफिकल्ट दिसा न्हू सो इतलें लोकलांक चिंतता जाल्यार तूं वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ते बंद करूंक जाय दिसा पाना जितलें चिंतता जाल्यार तेणी पळय सगळे डॅब्रीज उडयलेले आहात ते दर्याक आतां तें क्लीन करता चालू आहा सो डॅब्रीज उडोवन कशें लोकलांक प्रॅक्टीस करता सगळ्यांनी सांगलेलें आमच्या भावान जालें तो भाव क्लीन जाल्लो आसा सगळे तुमी पळयलें तो भावान गार्बेज उडयलेलें आहा हॉटेला सायडीक जितलें गार्बेज उडयलेलें आहा भाव सारकें पोल्युटेड जाल्लो तुमची मागणी कितें मागणी हे कॉन्क्रीट वॉल हिंगा सुटेबल ना पॉलिटिकल फ्रेजालिटी तें कॉन्क्रीट वॉल ना आनी एक्चुअली त्या पयलींची लॅटरायट वॉल आसा कोणे फोटोग्राफ व्हिडिओ आसा लॅटरायट वॉल मोडून काडला स्ट्रॉंग लॅटरायट वॉल आसली सो कॉन्क्रीट वॉल घालून सायडीचे सरावंडींग ते नावशे जावन बांबोळी सायडीचे ते सरावंडींग एरिया आसले कल्टिवेशन ते पॉयंट जावंक जाय ते कॉन्क्रीट वॉल अलाव करून खंयचे दिसता पयला सर कितें जाता स्ट्रॉंग बेट जाता डायरेक्ट हेजेर बँक जाता ते कॉन्क्रीट वॉलाक कोण जाय सो ते फाल्यां वे बाबा पोस्ट चेंज करपाक सरावंडींग एरिया प्रॉपर्टी हे आसलेली लोकांच्या घरां खातीर त्रासान पडटा ती WRD केलेले आहा मेन आहा पळय ते येवना मेन WRD कितले पासून केलेले आसतले इन्स्पेक्शन तेणी आतां तो सर्वे प्रमाणे घेतला आनी तांकां ते उरलेले डॉक्युमेंट मागतले सर्वे डिपार्टमेंट येयला न्हू सर्वे डिपार्टमेंट येयला मेन डिपार्टमेंट ना ऑथॉरिटी परमिशन घेवपाची ना ते आतां पॉयंट्स घेतला PWD तेंचे रोडाची मेजरमेंट घेतला त्या रोडाचेर तेंचे परमिशन सो अल्टिमेटली तुका दिसना आतां इन्स्पेक्शनाक 2 फावटी येवंक आमदार समथींग इज टिसी न्हू सो तेका कितें येवपाक नासलें आतां हे ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले कंप्लेन केल्ले सगळ्या ऑथॉरिटी लास्ट टायम 2 म्हयने पयलीं इन्स्पेक्शन ते रिशेड्यूल जालें बिकॉज 2 ऑथॉरिटीज ना सो आयज सेम जावन तांकां इन एडवान्स इन्फॉर्म करून ते कोण येयलेले ना गिरीश तुमी थिंगा गांवच्या लोकांक घेवन आनी ते तेंचे ऑथॉरिटी जे आसले हॉटेलाचे तुमी मिडिएशन केलें थिंगा कितें म्हणून मिडिएशन आसलें आतां तूं पळयलां जाल्यार की इन्स्पेक्शन जें कंडक्ट केलें हांवें तुमची कंप्लेन आसा दोनूय सायडीच्यान तो क्रीक आसा दोनूय क्रीक आसा बांबोलीम क्रीक त्या क्रिकाचेर जे एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा तेजे बाबतींत तेणें कंप्लेन केल्ली आसा आनी तसोच जो रोड आतां तुमी पळयला आसतलो जो रोड कन्स्ट्रक्शन करता तो 3 मिटर आनी फुडें 8 मिटर करता सो हेजी कांयच परमिशन ना तेंय तेणी कंप्लेन ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले म्हणून आतां जी कंप्लेन जावन आमी आनी एकदां हांगा इन्स्पेक्शनाक येयल्ले जेन्ना इन्स्पेक्शन करता आसतना हायकोर्टाचेर जेन्ना इन्स्पेक्शन आसलें तेन्ना आमी येयल्ले त्या टायमारूय आमी अशेंच पळयलें की कन्स्ट्रक्शन जें आसा तें एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा सर्टन लोकेशन एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा सो त्या टायमार सर्वेयर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल जे आसा ते पावना आनी आयजूय तशेंच जाल्लें आसा की WRD लॉजिस्टिक्स एडमिचे ते डिपार्टमेंट पावना आमी पळयतात की एन्क्रोचमेंट जेन्ना जाता तेन्ना ही डिपार्टमेंटां प्रेजेंट आसपाची गरज आसता जावं तेंच्यांनी बरें सो मोटो एक्शन घेवपाची गरज आसता बट ती सो मोटो एक्शनूय जावना एवरी टायम कंप्लेन्स घालची पडटा आनी कंप्लेन घालून मागीर ऑथॉरिटीजांक आपोवचें पडटा आतां WRDकूय हे कॉल करून उलयल्ले WRD म्हणले आमी आयज पावना म्हणून आमी परत येतले आनी इन्स्पेक्शन करतले म्हणून सो परत येवन इन्स्पेक्शन करचें पडटा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी लोकल जे फिशर तेंचे कडेन उलयले तेन्ना तेंचो जो स्टेप्स आसा जो रॅम्प आसा आमी ते पयलीं उलयल्ले रॅम्पाचो विशय आसलो तो रॅम्पाक येवपाक वाट आसा तेंची जी ट्रेडिशनल वाट आसा ती वाट तेंका कंटिन्यू जाय हेच्या पयलीं आमी येवन हांगा सांगलेलें तेन्ना फिशर फोक जे आसा ते
प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंचे कडेन उलयले तेन्ना ते रॅम्पा कडेन म्हटल्यार येवपाक वाट जी आसा ती तेंच्यानी सोडटा म्हणून सांगली आनी दुसरें म्हटल्यार रॅम्पा कडेन आतां सद्याक तेंचें कितें काम चालू आसा तांकां बोटी दवरपाचें सो तेवूय हांवें फिशर कोर्साक घेवन आतां परत तेंचे कडेन उलयल्लो आसा सटन क्वेरीज ज्यो आसल्यो फिशर कोर्साच्यो त्यो तेंच्यांनी तांकां सांगल्यो आनी ते म्हणटा तेंचे सायडीच्यान ते कितें गेट घालतले म्हणटा आनी जी लोकलांक म्हणल्यार फिशर कोर्सांक जे आसा ती वाट ते सोडटले म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा बट जे कॉन्क्रीट वॉलाचे जे आसा ते ऑलरेडी कोर्टान आसा मॅटर चालू आसा आनी तेका हें घालपाकूच शकना हेच्या पयलीं आमी सांगलें की तुमी पळयता आसतलें आतां हांगांतल्यान हें मारता वेव्स ज्यो मारता वेव्स मारून परत वयता आनी दुसरे सायडीन नावशी विलेज आसा नावशी विलेजीक कसो इफेक्ट जाता थंय आमचे नुस्तेकार आसा तांकांय इफेक्ट जाता कित्याक नुस्तें फाल्यां मेळटलें काय तोय डिफिकल्टी जातली इश्यू जातलो सरकाराक इश्यू जातलो कित्याक आमकां खुबशे जाण सांगता की आतां नुस्त्याचो जो प्रमाण आसा तो कमी जाल्लो आसा सो हो इको फ्रजायल एरिया आसा हो इको फ्रजायल एरिया तेंच्यांनी हात घालपाक शकनासले पण तेंच्यांनी हे इलिगली कंस्ट्रक्ट केल्ले आसा आनी तांकां कितल्योश्यो ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो टोटल सपोर्ट करता मेन म्हटल्यार गेले ते फावटी इन्स्पेक्शनाक हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता स्थानीक सरपंच जी आसा तुमकां बाबुली विलेज पंचायती गेले ते फावटी इन्स्पेक्शनाक ना ते कंप्लेन जे आसा ते पंचायतीक आसा सेक्रेटरी येयलो आसा तलाटी येयलो बट सरपंच येवंक ना आनी स्थानीक पंच मेंबर ह्या गिरावाट वाड्यावयलो तोय येवंक ना सो ते कित्याक येयना होय क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक हेंचो हात मिलावणी आसा काय कितें होय प्रश्न पडटा एवरी टायम तांकां इन्स्पेक्शनाक आपयले ना ते कोर्ट येयना तांकां ह्या गांवचे पडलेले ना तांकां ह्या वाड्यावयले पडलेले ना हेका लागून आमी परत एकदां म्हणटात की आमी हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा हेचो बाकीचे जे इन्स्ट्रक्शन्स वॉटेवर कितें आसा ते आमी दितले पण अजून पासून तर दोन पार्टी म्हणटा DCZM येवना WRD हांगा पण ना तर हे कितले पासून वॅलीड आसतलो आतां गेले ते फावट DCZM येयल्ले WRD येवंक नासले आनी हे फावट दोनूय येवंक ना डिपार्टमेंट WRD येवंक ना DCZM येवंक ना पण तांकां जेन्ना लॅटर वयता तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनाक अवेलेबल आसपाक जाय म्हाज्या सायडीच्यान हांवूय बरयतलो की तुमी कित्याक येवंक ना आनी ते जॉयंट इन्स्पेक्शन परत करपाक जाय आनी बेग्यांच्या बेगीन जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवपाक जाय आता त्या रस्त्याचे पयले कॉन्क्रीट रस्तो ते मानतात ते लोकलांनी सांगलें नावच्या लोकलांक सांगलें तांकां ना लोकलांनी सांगला की वाट जाय म्हणून तांकां वचपाक वाट आसा ती ब्लॉक जावपाक जाय कित्याक एडिशनल आतां ती कन्स्ट्रक्शन करतात जावं ते कॉन्क्रिटींग करता चालू आसा ह्या थोड्या दिसा पयलीं दिसता ते कॉन्क्रिटींग चालू आसा आतां तेजे कडेन आमी जेन्ना विचारलें ते म्हणटा आमकां अप्रूव्ड प्लॅन आसा म्हणून आतां तेच आमी तलाटीक आनी सेक्रेटरी कडेन उलयलें की तुमी कितें परमिशन दिलें काय म्हणून ते म्हणटा आमकां फायल चॅक करची पडटली म्हणून खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन फायल घेवन येवपाक जाय आसलें पण ते म्हणटा आमकां अप्रूव्ड प्लॅनाचेर ते आसा म्हणटा 2007 अप्रूव्ड प्लॅनाचेर येयल्ले आसा म्हणटा सो ते जे आसा ते सेक्रेटरी जो आसा लोकल सेक्रेटरी आसा तेणें क्लॅरिफाय करचें पडटलें की वेदर दे हॅव गिवन एनी परमिशन कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन आसा त्या भशेन तेंच्यांनी कांयच ताका परमिशन दिवंक ना आनी लोकलांचे इतलेंच म्हणणें आसा की आमकां ही वाट जाय नुस्त्याक जे पोने बीन आसा तेजे पुरयण वचपाक पण कॉन्क्रीट बांदप हेजेर जेन्ना पळय कॉन्क्रीट बांदता इतले दर या देगेक दिसान आमकां CRZ ते परमिशन जाय CRZ एक्चुअली आयज आसूंक जाय डेफिनेटली CRZ परमिशन जाय हांगाच कितलेशे कडेन अशें चालू उरता इनलिगल एक्टिविटी जाता ताका CRZ परमिशन जाय कित्याक हांगा तूं पळयता CRZ लायन सारकें आसा थंयच तेंच्यांनी कॉन्क्रिटींग केल्लें आतां तेंच्यांनी कशी परमिशन घेतला कितें परमिशन घेतला आमकां खबर ना कित्याक हांगा पासून तेंच्यांनी पळय कॉन्क्रिटींग अलावडूच ना हेज्या पयलीं जसो प्लॅनान सांगलें हेज्या पयलीं हांगा लॅटरायडाची वॉल आसली ती हांगा भितूर आसली आनी ती आतां भायर पावले ते आनी लॅटरायड जावन मागीर तेंच्यांनी गॅबियन बांदलेली गॅबियन वॉल बांदलेली आतां तेजी परमिशन घेतलेली गॅबियन त्या टायमार आनी आतां तेंच्यांनी कॉन्क्रीट वॉल बांदलेली सो हे पळयता आसतना ते आपणाक जाय तशें करपाक सोदता आनी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो तांकां मेळोन ह्यो हें काम करपाक हेल्प करता तर आमी पळयता जेन्ना बारीक मनीस आसता बारीक मनीस आसता तेन्ना आख्खो फूल फोर्स घेवन येता गव्हर्मेंटान सगळ्यांक जाता आख्खें फूल गव्हर्मेंट हें जाता ऑथॉरिटीज आहा पळय ते रोखडे जाता डिमॉलिशन रोखडे जाता तेंचे जेन्ना पळय हे हाय फाय आसता तेन्ना कित्याक जाय हय एवरी टायम कितें आसा हे हायफाय जे आसता ते तांकां कॅप्चर केल्या खंयतरी त्या सरकारान हो जो BJP सरकार आसा ह्या BJP सरकाराक हेंच्यांनी कॅप्चर करून दवरला ताका लागून हायफाय जाय तशी VIP ट्रिटमेंट चालू आसा आनी बारीक आमचे लोक आसा तेंचेर अत्याचार चालू आसा कित्याक आयज पयलींची वचून कोणाची घरां आसा आयज तुमी पळयता आसतना कितलेशे जाणां पयलींची घरां आसा तांकां पासून डेमोलिशन काडलेली आसा खुबशे आमचे CRZ वायलेशन करून तांकां काडल्या पूण अशे तरेन जे CRZ वायलेशन करता तांकां कोण एक्शन घेयना आनी आयज आमचे बारीक लोक जे आसा तांकां परत DCZM वयचें पडटा
कोर्टांनी वयचें पडटा, मामलेदारान वयचें पडटा आनी धांवचें पडटा. पूण हे जे आसा हे सुशेगाद आसा, हांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता, ते आपणाक जाय तशी परमिशन हांकां दिता आनी हे तांकां परमिशन ग्रांट करता. सो हे हितून इतलेंच कळटा हो बीजेपी सरकार आनी हेंची यंत्रणा जी आसा, जे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा, हे टोटल कोलॅप्स जाल्लें आसा आनी हे सामान म्हटल्यार एज पर कॉन्स्टिट्युशन हे वागना, आपणाक जाय तशें वागता. गिरीश बाब, हिंगा आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा न्हू कन्स्ट्रक्शन करपाचें ना, पूण आमकां दिसता थिंगा कॉन्क्रीट एक मिक्सर थिंगा ऑलरेडी थिंगा आहा, ते जाग्यार ती इनकम्प्लीट आहा. तेजेर तुमी आतां वचून पळयतले कितें म्हणून? आतांच आमी थंय गेल्ले, आमी थंय वचून पळयलें की हे जे चल्ला ते. सो तांकां ऑलरेडी कोर्टाच्या थ्रूच नोटीस येतली की हे जे उरला दिल्ले बंद करपा. आयज हियरींग आसा, तांची हियरींग आसा. सो हियरिंगाक कितें जाता, एडवोकेट प्रोड्यूस करता आसतना तेय आमचे फोटोग्राफ ऑलरेडी काडल्या, ते आमी प्रोड्यूस करता. तुमचें नांव सांग. तुमी आमचे लोकल शिकून तर तुमी पयला पळयले आतां थिंगा तो रस्तो बांदता पळय, तो कॉन्क्रीट बांदता तुमी नांवशेर रावता ना मोबायल आसा. पूण ते कॉन्क्रीट आहा पळय तुमचें हें केलेलें आहा, तुमी सांगलेलें ना मान म्हणून तो रस्तो. ना आमी तो भार म्हणून सांगना तिका. सो पळय तो स्ट्रेच दिसता पळय नावशेच्यान धांबो येता पळय तो स्ट्रेच आमकां पावसान इतलो त्रास जाता थंय आमकां वचपाक मेळना. आमची गोरवां बिरवां आसता तेंचे नावशेच्यान गोरवां येता शेतान कळटाय. ते पयलीं आमकां स्ट्रेट रस्तो आसलो तो आतां तिच्यान तो रॅम्प बांदलेलो आसा. तो रॅम्प मात लेगून सेफ ना आनी ते तेणी आतां पावसान पळय स्लिपरी जाता थंय. सो थोडे भुरगे पडला लेगून दिला. तुमचे आयज ओपनली डिस्कशन जालें विथ आमदार सायडीन, कितें म्हण अश्योरन्स दिला तेणें? तो कोण येयलो? आमदारान आमकां एश्युरन्स दिला. आमदार न्हू तेणें हॉटेलवालो तो कोण काम करता ते पळय एवरी टायम एश्युरन्स दिता हय. कितें म्हण सांग? तिका रिजल्ट झिरो. एवरी टायम दिता करता करून दिता ना एवरी टायम झिरो. तुमकां धाकटी वाट म्हणलेले ते कॉन्क्रीट करून दिले तेमी न्हू, तुमी मागले तेन्ना? आमी मागूंक ना. तो म्हणटालो गांवच्या लोकांनी मागलेले म्हणून. आमी दुसरें म्हणून नुस्तें मागता हय हे वॉल बांदून कितें त्रास जाता? हे बॉल बांदून पळय आतां पयलीं आमकां हो त्रास जायना. पयलीं आमी हय चलोन येवपाक मेळटालें आमकां वाट. बट आतां हायटायडान मात लेगून चलोन येवपाक मेळना ह्या वॉलाक लागून. हे वॉलाक तेणी भायर घेतलेलें. म्हाका दिसता एक ऑलमोस्ट 8 मीटर तेणी भायर घेतलेलें. हय तुमची मागणी कितें आसा? ते करून तेची हे डेमोलिश करपाचें हे भायर तेणी घेतला तें. हय पयलें पळय आतां हेजेर हे मारता पळय वेव्स मारता. वेव्स मारून हे सायडीन तो उडी लायता जाल्यार तिंगा आनीक सोडटा उदक ते सायड्यान. इवन तो लेगून स्ट्रेट आसा तो लेगून आनीक सोडटा उदक. सामकें त्रास जाता. आनी हय ह्या आतां हिंगा आसा पळय आमकां 2 नाला आसा. एक हो नाला आनी तो नाला दोन येयलेले पळय ते तेणी ब्लॉक केलेले आहा. वयल्यान कॉन्क्रीट घातलेलें. वयल्यान कॉन्क्रीट घातला तर भितरल्यान कितें सोडटा तें आमकां खबर आसना. सो थिंगा तुमी पळोवंक शकता उदक कसलें येता तें. कांय उदक येता सामकें. तुमी कधी दूषित जालें. हय थिंगा नुस्तें रावना. आतां तुमचे 2-3 मागणी कितें आतां? 2-3 मेन सरकारान मागणी? आतां पळोवन घेवपाक जाय. हे आतां कितें भायर काडलेलें आहा तें स्टॉप करपाक जाय. ओके. आनी जे ती कॉन्क्रीट ते बांदला पळय ते नुस्तें ते नाल्याचें उदक येता. नाला. कांय उदक येता हय. ते बंद करपाचें. कितें बंद करपाचें? म्हणल्यार ते कांय उदक येता पळय हें उदक येता न्हू दोंगराचें उदक येता. हय ते सिवेज सोडटा म्हणटा तुवें, ते इन्वेस्टिगेट करपाचें. ओके. हय हें आतां दोंगराचें उदक येता आनी ते सायडीन दोंगराचें उदक येता. तो नाला केला पळय तो सारको नाला पॅक जावन तो कितें कचरो बीन भरोन तो पॅक जाता आनी तो शेतां आमची सारकी पाड जाता. थोडे आमी शेतां रोयताले. सगळी जी सिवेज येता हेंचे आयुर्वेदी गोवा आनी हायताचे हय तुमी म्हणटा. गांवचो लोकांचो जावचें न्हू पळय एक कितें घर आहा बांबयचे. आनी ते आतां पळय ते सोडटा ते ब्लॉक जाता न्हू थंय. ब्लॉक जावन आख्खी शेतां बी बुडोवन रावता. आतां लोक शेतां करपाक पावना ते. तुमी रावता बांबय सो आमचीं शेतां थंय आमकां बरोवपाक मेळना. आतां बुडोवन वता शेतां. गिरीश बाबाचो तेणें म्हणला पळय तो आतां नाल्याचें वयर कॉन्क्रीट घातलेलें. कॉन्क्रीट घातलें कितें भितर कितें सडटा कितें कांय खबर ना. तेजे बाबतींत कितें तुमचें कितें आसतलें? लेटर आवडटा सिवेजाचो
दुसरें म्हणजे कंडक्ट करून जो प्लॅन आसा अलॉंग विथ द सर्वेयर तो प्लॅन चॅक करया कितें आसा कित्याक एज पर लोकल्स की तेंच्यांनी जो नल्ला आसा पयलूच जो नल्ला आसा तो बारीक केला व्हडलो नल्ला आसा तो बारीक केला तेका लागून उदक थंय शेतांनी साठयता उदक भरून उरता तें उदक जे स्पिडीन वचपाक जाय भायर वचपाक जाय तें स्पिडीन वचना उरल्या कारणान शेतान रोवपाक जाय तेजे आमी सायड इफेक्ट मागता तशेंच आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय येता पंचायतीकूय घालता कोणी हे कमिशनराक एक बरयता पंचायतीचा मेन रोल असता न्हू गांवचो पंचायतीचे लोक येयलेले आयसी ते प्रॉब्लेम जाला की लोकल पंचायती सरपंच तेंच्यांनी हांगा येवपाक जाय ते येयना आतां सेक्रेटरीक धाडटा हेका धाडटा तलाटीक धाडटा आनी हे थंय फोर्टनायटली मिटींग जाय तशें पास करून दिता कशें जातलें तुमी हांगा येवन सायडीन पळोवंक जाय न्हू तुमी कितें पास करता कितें ना तें सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय आतां आमी सायड इन्स्पेक्शन कंप्लेन केली ना तुमी हांगा येवपूच ना सायडीचेर कित्याक येयना तुमी सायडीचेर लास्ट टाइम मान येवना तुम्ही लास्ट टाइम येयला तुमी पळयला तुमचो म्हजो तेंका विचारा की बाबा तुमी सायड इन्स्पेक्शन येयला कित्याक तुमी कोणाक भियेल्या तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.